पुण्यातल्या एका कंपनीन संसोडो वाठारात 10 TPDचो गॅसीकरणाचो प्लांट स्थापना करून टिकाऊ कोयर व्यवस्थापनाच्या दिकेन महत्वाचें पाऊल उबारलां. गॅसीकरणाचो प्लांट जर सफल जालो जाल्यार कोयराचो विलो बऱ्या तरेन लागतलो आनी मिश्र कोयराचेर प्रक्रिया करून उत्पादन म्हणून डिझॉल दितलो. गॅसीकरणाचो हो प्लांट स्थापना करपाक कंपनी पट्ट 5 कोटी खर्च करतली. फाटल्या फावटी अशेच 2 TPDचो शिश्ट प्रकल्प जो SGPDA किरकोळ नुस्त्याच्या बाजारांत स्थापना करून तातूंतल्यान वीज उत्पादन जातलें अशें आश्वासन मडगांव नगरपालिकेन दिल्लें, पूण वायट रितीन ताका अपेस आयलें आनी सुमार 3 कोटीचें लुकसाण जालें. सध्याचो हो गॅसीकरणाचो प्लांट सफल जातलो काय ना हाचेरूय प्रश्न उपरासतात. मडगांव म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर आनी ऑफिसर एक स्टडी टुरार गेल्ले, ते पुण्याक गेल्ले. थंय तांणी एक गॅसिफिकेशन प्लांट पळयलो आनी ताजे नंतर तांचे डिस्कशनूय जालें आनी हो गॅसिफिकेशन प्लांटा भितर सगळे तरेचो कचरो म्हणजे मिक्स वेस्ट जी आसा ती ट्रीट करपाक मेळटा आनी तातूंतल्यान मागीर बाय प्रॉडक्ट म्हण डिझल भायर सरता अशें. आनी ताका हो प्लांट आवडलो, ताका लागून तांणी हांगा एक कावन्सिलान प्रपोज केलो आनी एक प्लांट 10 TPDचो प्लांट जी ब्लॅक स्पॉटाचेर गार्बेज जी जनरेट जाता ती ट्रीट करपा खातीर तांणी हो सद्याक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून एक बसयल्लो आसा संसोड्यार. आनीक म्हाका दिसता 26 जानेवारीक साकून हाजेर उक्तावण जातलें. हो प्लांटाक जवळ जवळ 8 कोटीचो खर्च आसा. 5 वर्सां खातीर 3 कोटी 3.5 कोटी सुमार ताका खर्च मेंटेनन्स चार्जीस आनीक उरिल्ले 5 कोटीक सुमार हो प्लांट पडिल्लो आसा. तातूंत फक्त 10 TPD जातली. मडगांवची टोटल गार्बेज जी आसा ती 35 टन सुमार जाता आनीक ती सगळी काकोडा जी वेट गार्बेज आसा ती काकोडा वता ट्रिटमेंट करपाक आनी बाकीची जी ड्राय गार्बेज आसा ती नेसाय ना जाल्यार बेलिंग करून भायर व्हरतात. पूण जी ब्लॅक स्पॉटार जी गार्बेज आसा ती हांगा ट्रीट जातली. मुख्य म्हणजे मडगांव म्युनिसिपालिटीन हाजे पयलीं एक पायलट प्रोजेक्ट हाडिल्लो, तो 3 TPDचो सुमार आशिल्लो आनी तो SGPDAच्या रिटेल फीश मार्केटाक हो तांणी बसयल्लो. आनी थंय तेन्ना तांणी सांगिल्लें की ह्या हातूंतल्यान इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जातली. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जावपाची सोडात, पूण ते तो प्रोजेक्ट केन्ना चल्लोच ना आनी हे 3 कोटी उदकांत गेल्ले आसा. तशेंच हांगा आमी फाटल्यान पळयतात, हांगा एक शेडर हाडिल्लो तातूंतल्यान लांकडां सुट्टां सोण्णां ताका जवळ जवळ 15-16 लाख पडिल्ले. पूण तो शेडर हाडून कांय दिसां फाटल्यान बंद पडलो. आतां अशें दिसून येता की हो पायलट प्रोजेक्ट चलतलो काय बाकीचे पायलट प्रोजेक्ट जशे पायलट नासतना क्रॅश जाल्या तसो होय क्रॅश जातलो काय म्हण. आनी जे 7-8 कोटी मोडल्यात ते उदकांत पडले. चल्लो जाल्यार बरें जालें, कारण म्युनिसिपालिटीन सांगले त्या भशेन तातूंतल्यान मिक्स वेस्ट जातली, ट्रीट जातली. तातूंत भितर प्लास्टीक बाकीचे सगळे तरेचे वेस्ट आसा ती ट्रीट जातली. त्याच बरोबर तातूंतल्यान बाय प्रॉडक्ट म्हण डिझल येतले. हें जाल्यार म्युनिसिपालिटीक खुबशे फायदोय जावपाक शकता. म्हणटकीर आतां येणारो काळच सांगतलो की हो चलतलो काय बाकीचे प्रोजेक्ट जशे क्रॅश जाल्यात पायलट प्रोजेक्ट तशे होय क्रॅश जातले काय म्हण. म्हणटकीर ते खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव टोलकर करता.